म्हादय सेलाचो मुखेली बदल्लो. गोंय सरकारचो अकस्मात निर्णय. WRDचो ई निलेश खांडेपारकार नवो मुखेली. आदलो मुखेली दिलीप नाईक प्रमोशन दिवन रिलीव्ह. रोजगाराच्यो नव्यो संधी तयार करता आसतनाच नवे मनीसबळ तयार करपाची गरज. पदवी बरोबर ITI शिकूंक ड्युअल डिग्री प्रोग्राम. मुख्यमंत्री उलयलो. सत्तरीत कामांची बुन्याद. मोपा विमानतळाक लागून गोंयांत पॅसेंजर पोरू परस 30 लाख वाडले. चार्टर्ड फ्लायटी उणे. कांय कंपन्यांचो इश्यू. फरक पडना. TTAG म्हणटा मोपा एअरपोर्ट नवो दाबोळेन अपग्रेड जावचो. अग्निवीर स्किमीक लागून शेतकऱ्यांच्या भुरग्यांचे सेनेत भरती जावपाचे सपन भंग. राहुल गांधीचो सुरताक न्याय यात्रेक आरोप. पयली भरतेक लायनी लागताल्यो, आतां ना. आचारसंहिता लागचे पयलीं गोंय विधानसभेत एसटीक 4 सीट आरक्षीत करपा विशीं अधिसुचोवणी काडात. नाजाल्यार BJP आड वावुरतले. एसटीची शिटकावणी. उपास फाटीं. ISLात विनिंग टॉपर आशिल्ले FC गोंयची आयज दिल्लींत पंजाब FC आड मॅच. टॉप 4त रावंक FC गोंयक जैत जायच. नीटाची परीक्षेची ऍडमिशन रजिस्ट्रेशन तारीख वाडयली. 16 मार्च मेरेन परीक्षेक ऍडमिशन रजिस्ट्रेशन करूं येता. मूळ बेळगांवचो गुलसाब कालिमानीक दिवचले पुलिसांनी धरलो. मुळगांवां देव रवळनाथ महालक्ष्मीच्या देवळाची फंडपेटी चोरपाची केशीत अटक. मुरगांव कायदो सुवेवस्था राखपा खातीर बीड सेंटर उपेगी पडटले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. मांगोरात CSR सकल बीड सेंटर उक्तें. PI स्टाफ नेमतलो. भारत आणि युरोपियन संघीच्या 4 देशांच्या ब्लॉकांमधी मुक्त व्यापार कबलात. आयसलँड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्वित्झर्लंडाबरोबर भारताची फ्री ट्रेड कबलात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दिल्लीच्या विमानतळ टर्मिनला सहित 15 विमानतळावेले प्रकल्पाचे केले मुक्तावण. हरियाणात द्वारका एक्सप्रेसवेचे आयज लोकार्पण. मुलान लोकसभे खातीर जाहीर केली 42 उमेदवारांची वळेरी. काँग्रेसीच्या अधीर रंजना आड क्रिकेटर युसूफ पठाण उमेदवार. महुआ मोहित्राक कृष्णनगरांतल्यान उमेदवारी. हरियाणा हिसाराचो BJP खासदार ब्रुजेंद्र सिंग काँग्रेसींत. ताचो बापूय आदलो केंद्रीय मंत्री. आता BJP फुडारी ब्रुजेंद्र सिंग काँग्रेसींत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे नाव घेतल्यार घोवाक जेवण दिवचे न्ही. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाचो घरकान्नींक उलो. आंदोलन करतल्या शेतकऱ्यांचो हरियाणा आणि पंजाबाच्या कांय वाठारांनी रेल रोको. 4 वरां ट्रेनी आडयल्यो. ईडी ऑफिसराचेर हल्ल्याचेर प्रकरणात संदेश खलीचो निलंबित TMCचो फुडारी शहजान शेखाक 4 दिसांची CBI कस्टडी. दिल्ली जल बोर्डाच्या प्लांटाच्या बोरवेलीत एकटो पडून सोंपलो. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाचो उक्तो आशिल्ल्यो सगळ्यो बोरवेली 2 दिसां भितर सील करपाचो आदेश. बेकायदेशीर रेवो काडपाच्या प्रकरणात लालू प्रसादाचो लागचो इश्ट सुभाष यादवाक ईडीन केली अटक. 2,30,00,000ची कॅश ईडीक सापडली. इंडोनेशियात हुंवारात 19 जाणांक मरण. 7 बेपत्ता. सुमात्रा जुंव्याचेर 80,000 लोकांक सरकारी शिबिरांत आलाशिरो. शेअर मार्केट नेगेटिव्ह क्लोज. निफ्टी 160 पॉईंट पडलो जाल्यार बँक निफ्टीत 507 पॉईंटाची नेगेटिव्हिटी. सेन्सेक्स 616 पॉईंट डाऊन.